सकाळची 6 ते सांजे 7 पर्यंत मायनिंग ट्रान्सपोर्ट परमीट करतले. सकाळची 7:30 ते 8:30 आणि दनपारचे 1 ते 2 ह्या वेळाचेर ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसतलें. शाळांचे टायमींग. मॅक्सिमम स्पीड लिमीट जी 40 किलोमीटर आशिल्ली ती 45 किलोमीटर पर्यंत वाडोवपाक मेळटली. पण टेम्पररी स्पिडींग जें आसा तें 50 किलोमीटर पर्यंत उरतलें. कारण 40 किलोमीटर स्पीड इल्ली कमी अडचणीची जाता न्ही जाल्यार त्यामुळे 45 पर्यंत वाडयली आहा. एक्झिस्टींग MOU किंवा अरेंजमेंट जर लीज ओनर आनी ट्रान्सपोर्टराचे नासत जाल्यार बाकीचे कडेन ट्रान्सपोर्टेशनचो रेट सादारणपणे 10 किलोमिटराच्या पेक्षा कमी आशिल्ल्या रुटाक 12.5 रुपया, 10 ते 20 किलोमिटराक 12 रुपया आणि 20 किलोमिटराच्या वयलो रूट आहा ताका 11.5 रुपया हो डिटरमाइन केला. ज्या जाग्यार ऑलरेडी अरेंजमेंट आसा ट्रकवाल्यांचे आनी लीज होल्डरांचे थंय हे लागू जायना. कांय जाग्यार ही अरेंजमेंट तांची थोडी मॉडिफायड वर्शनान आसा. एज फार एज प्रॅक्टिकल 1 ट्रक पर फॅमिली वील बी एकोमोडेटेड ऑफ द ट्रक ओनर रिजायडींग ऑन द ट्रान्सपोर्टेशन रूट. म्हणजे द ट्रक रजिस्टर्ड will be categorized according to the routes of operation and leases where they are operating. The annual fees of GPS will be deducted on a monthly basis. एक डिमांड आशिल्लो तो म्हणजे रोड टॅक्स वर्साचो आहा तो क्वार्टरली पे करचो. तो डिमांड आमी कन्सिडर करता. दो इट इज नॉट एज ऑफ नाव एप्रूव्ड, स्टील इट इज बींग कन्सिडर्ड बाय द गव्हर्मेंट. जे कोण कायदो हातान घेतले किंवा डिस्ट्रप्शन करून लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन तयार करतले अशा ट्रकवाल्यांचे ट्रक मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशनाक रजिस्ट्रेशन तांचें आमी रद्द करता. दे वील नॉट बी एलिजिबल फॉर मायनिंग ट्रान्सपोर्ट.